दिव्यवाणी 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 आमच्या समिया जेसू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचनो दिव्यवाणी लाईव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आम्ही सांगता येता देवाची कृपास आमकां एक कुटुंब कशें सांगता हाडटा तर ह्या मागण्याची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. भोवमोगाचे न्हू आमी एक गीत गावन सर्वेस्पराच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया. आमच्या काळजाचीं दारां आमी उगडया. समिया थंय एक जावया. सर्गीचो अनुभव आमी जोड घेवया. गावया तें गीत. आमी आयल्या तुजे सरशीन बापा, सोडवणदारा आमच्या सर्वांच्या. आमी आयल्या तुजे सरसेन बापा, सोडवणदारा आमच्या सर्वांच्या. बापय तूं आमचो, बापा सर्वांक मोगासो. व्हडा मोगान परजेक पळेवचो. बापय तूं आमचो, बापा सर्वांक मोगासो. व्हडा मोगान परजेक पळेवचो. तूं बापा रचना सर्वय जिवीचो. सुकणी सावजान सागर संद्र तारांचो. तूंच बापा दातार भुरग्यांक आमकां आधार. केदींच आमकां सांडी नाका जावंक निराधार. आमी आयल्या तुजे सरसेन बापा, सोडवणदारा आमच्या सर्वांच्या. बापय तूं आमचो, बापा सर्वांक मोगासो. व्हडा मोगान परजेक पळेवचो. शेळयो आमी तुज्यो सुकोन गेल्यो. तुवें मोगान आरावन पाटी हाडल्यो. तांणी भुकेन आयल्या, पुरासाणेन थकल्या. तुजो सरव तुजे पेवान आमी आशेता. आमी आयल्या तुजे सरसेन बापा, सोडवणदारा आमच्या सर्वांच्या. बापय तूं आमचो, बापा सर्वांक मोगासो. व्हडा मोगान परजेक पळेवचो. बापय तूं आमचो, बापा सर्वांक मोगासो. व्हडा मोगान परजेक पळेवचो. प्रार्थया. सर पदवेदार आनी सत्तेवंत देवा, तुवें आमकां बसयलाय. आमी भियोंक नजो, तूं आमच्या सांगाता आसाय. आमी घाबरोंक नजो, कित्याक तूं आमचो सर पदवेदार देव. तूं आमकां घटाय दिताय, तूं आमकां मजत दिताय आनी तुज्या उजव्या हातांत आमकां उखल धरताय. तर दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. आमकां तुज्या भुरग्यांक केदें साडी नाका. आमकां भियोंक या खावजेवंक सोडी नाका. तुजेर पावार्थ विस्वास दवरल्या समेस्तांक तांच्या गरजा प्रमाणे तुजें आशिर्वाद आनी बेसांवां फावो कर. ल्हाना भुरग्यांक प्रायन आनी जाणवायेन वाडोवंक भावार्थाचो उसवाड फावो कर. दैवीक जाणवायेन तांकां भर. पवित्र आत्म्यान तांकां अभिशेक कर. बरें शिकाप तांणी जोडूंक, सांगातास बरें शेगावन तांणी आपणावंक, भावार्थाच्या मावल्यांक हाल तांणी वाडोवंक. सदांच आवय बापाय विदेय जावंक आनी खालते जावंक तरणाटपणार तांची देणी आनी तालेंतां पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर विशेश जावन समुदायांत तांणी फिरगजेन क्रिया आशेल जावन तांणी जियोंक. तरणाटपणार तांचे शिकापाखेर करतना तांकां बरें काम, बरें सांबाळ आनी बरी आर्थीक प्रगती आनी उदरगती तूं तांकां फावो कर. वेळार तांचो भेस तांणी स्विकार करूंक आनी विशेश जावन कुटुंबाची स्विकार करूंक तांकां जाय आसले. जिविताचो सांगाती तांकां वेळार फावो कर. काजारी जिवितांत घोव बैलांनी एकामेकां माया मोगान एकवटान जशें तुज्या मुखार भास दिल्या त्या प्रमाणे तांणी विस्वासीपणान एकामेकाक मान दिवन माया मोगान जियोंक आनी तुवें तांकां फावो करच्या त्या भुरग्यांक प्रायन आनी जाणवायेन तांणी वाडोवंक. आनी अशें भुरग्यां नातल्या आवय बापाय
खाजरी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे तूं वेळार लाभय आनी प्राय जाता आसतना येवच्या पिडे शिडे वेळार कश्ट अनवरां वेळार सगळ्याच्या वेळार तूं आमकां पाव सदांच तुजेर भावार्थ विस्वास दवन हे संवसारीक जिणी सुफळ कर सासणाचें जिवीत आमी हरी एकल्यानी आपणावंक आमकां फावो कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. भोव मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक एक बरो वर्तो आशिर्वादांचो बेसांवाचो दीस हांव मागतां. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम तुमचे सरशी येता. तुमचें जिवीत दिव्य परजळाचें वैभवाचें महिमेचें आशिर्वादांचें करच्या खातीर वय देखून देवाचेच उतर देवाचेच वाणी देवाचो संदेश देवाचो शब्द देवाचेच मार्गदर्शन तुमी आसल्या जाग्याक येवन पावता. हें एक व्हरतें अजाप न्ही मोगाचें हें एक व्हरतें अद्भुत न्ही हें एक व्हरतें देवाचें बेसांव आनी देवाची एक काणीक आनी देणें न्ही. तर मोगाचें हो वेळ आमी बरो करून देवाच्या हजरपणांत आमी आमच्या फायद्याक पडाशें करया. आनी आज आमी नियाळ करचें जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी जायचे सोंसणीक ना जाल्यार आमी सांपडतल्या व्हड कश्टा संकश्टाक. देवाचें उतर आमी वाचता आसतना आमकां मेळटा जाणवायाचो बूक थंयसर 12व्या अध्यायांत 13व्या वळीर आमी वाचता. बूक ऑफ विजडम चॅप्टर 12 वर्स 13. सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना. म्हणजे देवाचें उतर मोगाच्यान आमकां स्पश्ट करता आम्हा सर्वांची न्याय नितीन आनी व्हडा मोगान आनी दयाळेन आमचो सर्वेस्पोर देव जतनाय घेता. देवाक आमचो हुस्को आसा. देव आमच्या सांगात आसा आनी हो देव सोंसणीक आनी दयाळ. तो सोंसणीकायेन आमी बरी जिणी जियेशें देवा लागीं पाटी येशें आनी समया जेजू थंय सडवण जोडिशें आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका काल संवसारांतल्या सर ताळण्याचेर वनवण्याचेर जैत व्हरून सासणीक जिवीत आपणा जय म्हणून तो आमचे ताजी अपार दया आनी काकूत दाखयता. जॉनी म्हणलो एकलो पोखरी भुरगो आसलो आनी हो पोखरी भुरगो क्लासींत विशेश पोखरीपणां करतालो. उरलेल्या भुरग्यांक चिमटे काडटालो मारतालो लोटून घालतालो आनी थोडे फावटी टिचर इस्कॉलांत क्लास करता आसतना तो कितें तरी पोखरीपणां करून टिचरांक मास्टरांक वडिलांक सयत तो उपाद्र करतालो. एक फावटी ताच्या टिचरीक शिक्षकीक ताची पोखरीपणां सोसूंक जाली नात देखून तिणें सोंसणीक होगडायली आनी ताचो बावळो धरून व्हरून गेली ती प्रिंसिपलाच्या ताच्या दफ्तरांत. प्रिंसिपलाच्या दफ्तरांत भितर सरोन तिणें ह्या जॉनी विशांत त्या प्रिंसिपलाक कंप्लेन दिलें. प्रिंसिपल बरें सोंसणीकायेन आयकलो आनी उपरांत त्या शिक्षकीक टिचरीक ताणें एक सवाल केलें. जॉनी पोखरी भुरगो होय जायतीं पोखरीपणां करता होय पूण तुवें ताका तुज्या लागीं बसोवन ताका इल्लें आयकली गी. कसले समस्या ताका आसात कसले कस ताका आसात घरांतली ताची कितें परिस्थिती म्हूण जाणा जाली गी. म्हणटा आसतना ती रागान म्हणाली प्रिंसिपल म्हाका ह्या जॉनीचे कश्ट संकश्ट आयकोनचे तितली सोंसणीकाय म्हाका ना. कित्याक म्हजेच जिविताचे कश्ट संकश्ट चड जाल्यात आनी ताचे कुटुंबाची परिस्थिती सगळी आयकोनचे तितली दयाळाय आनी मोवाळाय म्हजे थंय ना. तुमी जायचे जाल्यार ताका सोंसणीक जाया आनी दयाळ जाया म्हणून उठोवन ती शीद फाटीं आयली. इतल्यार प्रिंसिपल जॉनीक ताचे लागीं बोस म्हणालो. हो भुरगो भियान खांपोन म्हणल्या बरी प्रिंसिपलाच्या कुशीन बसलो. कित्याक तो चिंतलो आतां प्रिंसिपल ताका बोब मारतलो आनी ताचे सुखी दाखयतलो आनी ताका तिडवितलो आनी थोडे बरी मारूंक ही बरो आनी उपरांत ताका मार्गदर्शन दितलो म्हणून. ताच्या बदलाक प्रिंसिपलान जॉनीच्या खांद्यार हात घालो आनी ताका म्हळें भिये नाका घाबर नाका हांव तुका कुमक करतां हांव तुका मजत करतां. तूं कसो आसाय घरा कशीं आसात डॅडी कसो आसा मम्मी कशी आसा तुजी भयण कशी आसा तुका शिकोवंक सुलाभ जाता गी घरांत शिकोवंक बरी परिस्थिती आसा गी अशें जायतीं मोगान सवालां घालता आसतना जॉनी तरी रडोंक लागलो आनी रडोन ताचें जिवीत त्या प्रिंसिपला मुखार ताणें सांगलें. घरांत बापूय पियेता सांजेर वेळार घरा येना आवय तरी सांजेर आमोरी तेर्स करता पूण आमोरी तेर्स करता आसतनाय बापाय विशांत पुरपुरोन
भुरग्यांक ताचे सगळें उणेपण सांगता, तो पियेता, पयशे पाड करता, घरा कांय जोड हाडले ना म्हण. आवय तरी कोणाच्या घरांत काम करन घरा दिसपडतो ग्रास हाडटा, तरी तिका पुरो जावन घरा येयल्या वरवीं भुरग्यांक पुताक आनी धुवेक ती जायते गाळी शिराप दिवन काम करता आनी रांदून वाडटा. आवय तरी मोग करता खंय, पूण आवयक जायते कश्ट आसले. आवयचे भाव आनी भयण्यो ग्रेस्त जाल्ल्यान ती ह्या जॉनीच्या आनी जॉनीच्या भयणीच्या शिकपाक खूब मोग करतली. हे एक देवाचें आशिर्वाद. हें सगळें सांगता आसतना ताचें दूख खंत बेचाराय. आनी जॉनी म्हणालो, थोडे पडे रातीक सयत ताका न्हीद ना. मोदान राती सयत ताचे आवय बापूय झगडटात, एकामेकाक गाळी शिराप दितात, राती सयत न्हीद ना. अशें हो भुरगो पोकरी जावन ह्या शिकपातय ताची आसक्त पयस सरोंक कारण घरांत शांती समाधान नासलें. प्रिंसिपल ताका बरें आयकता आनी उपरांत अकरेक म्हणटा, प्रिंसिपल ताका म्हणटा, तूं म्हजो इश्ट, हांव तुका केदाळे मजत दितां, केदाळे कश्ट आयल्यार म्हजे लागीं ये. आनी अशें ताका एक बरें बेसांव दिवन ताच्या माथ्यार हात दवरून मागोवन हो प्रिंसिपल ताका धाडटा. आनी जेन्ना जॉनी इस्काल येतना प्रिंसिपलाक पळयल्ल्या तक्षण प्रिंसिपल सगळ्यांच्या मुखार, सगळ्या भुरग्यांच्या मुखार जॉनीक आपोवन म्हणटा, जॉनी म्हजो इश्ट. जॉनीक सगळ्या भुरग्यां मुखार सयत एक बरो अभिमान भोगता. पयलें जॉनीक भोगतलें की आपूण एक बेबद्याचो पूत, आपूण घरा केदाळे झगडच्या आवय बापायचो पूत, दोरबोळ्यांचो पूत अशें भोगतलें. पूण एक फावटी तो प्रिंसिपलाचो इश्ट म्हणून सगळ्यां हुजीर प्रिंसिपलान सांगल्या उपरांत ताका जिवितांत जायती आसक्त आयली. बरें करून तो शिकोवंक लागलो, ताची पोकरीपणां ताणें सोडलें आनी इतलें बरें तो शिकलो की उपरांत 10वे क्लासींत सगळ्या इस्कालांत तो फर्स्ट रँक आयलो. आनी इस्कालांत ताका भारीच मान सन्मान मेळ्ळो. आनी PUCंतय बरें करून शिकलो. PUCंतय सायन्सांत बरे मार्क्स काडून इंजिनियरींग केलें आनी ताचे उपरांत ताणें मास्टर्स केलें, कित्याक ताचे मावळे बरे पयशांवाले ग्रेस्त आसले, तांणी कुमोग केली. आनी उपरांत व्हडल्या कंपनींत, बऱ्या कंपनींत काम करून बरो सांबाळ जोडून आतां भोव अपुरबायेचें जिवीत तो जिवन आसा. आनी तो केदाळे म्हणटा सयत, म्हज्या जिवितांत आज हांव असले एका फावंडाक फावोंक कारण म्हजो प्रिंसिपल म्हजे थंय सोंसणीक आनी दयाळ जालो. म्हजी टिचर म्हजे थंय सोंसणीक आनी दयाळ जावंक तिणें इन्कार केलें, तरी देवान म्हाका एक बरो प्रिंसिपल दिलो, दयाळ आनी सोंसणीक. म्हाका न्हू देवाचें उतर म्हणटा, सर्वेस्पोर देव कितलो दयाळ आनी सोंसणीक. म्हाका न्हू भाग्यवंत सांत भक्त दयाळ आनी सोंसणीक जावन आसात. ह्या दिसांनी आमी सोनम वांगचूक हाच्या विशयांत आयकता, हांव वाचता. दिल्लींत तो उपवासा बसला. 20-25 दिसाचे चड दीस उपवास करूंक बसलो तो. तो एक व्हड सायंटिस्ट, विज्ञानी. तो भारत देशाच्या उत्तर जाग्यार म्हळ्यार बडगा इन द नॉर्थ, द मोस्ट नॉर्थ प्लेस, तो थंयसर जल्मलो. एक तो इंजिनियर शिकला, उपरांत तो सायंटिस्ट जाला. संशोधन केल्यान जायते त्या लोकांक बरेपण जावचें तसले तंत्रज्ञान टॅक्नॉलॉजी ताणें सोदून काडल्या आनी नांव वाडतीक जाला. सगळ्या संवसारांत ताका मान सन्मान मेळ्ळा. पूण जेन्ना तो जाणा जालो की भारत देशांत जायत्या भुरग्यांक शिकप जाल्या उपरांत काम ना, दे आर अनएम्प्लॉयड, ते वशिल्यान सरकार तांच्या भुरग्यांच्या गरजां विशयान कांयच चिंतिना. नीट तसले एग्जाम्स पेपर लीक जाता, हे सगळें रावोवच्या खातीर तो उपवास करून भायर सरलो. 1 दीस न्ही, 2 दीस न्ही, 20 दिसां वयर, 25 दिसां वयर जेवी नासतना, खाय नासतना, पिये नासतना, कसलेच सुशेग विशय नासतना सर भुरग्यांक सांगता, त्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या भुरग्यांक सांगता मेळोन ताणें उपवास प्राचीत केलो. तर म्हाका न्हू ताचे थंय कितली सोंसणीकाय आसा चंय, कितली दयाळाय आसा चंय. मादर तेरेसा थंय म्हाका न्हू तसली सोंसणीकाय आनी दयाळाय आमी पळयता. दोबळ्यां भक्त्यां थंय HIV AIDS पिडेस्तान थंय, त्या कोडीच्या पिडेस्तान थंय, प्राय जाल्ल्यान थंय, मार्गांत एकेर पडोन आसल्यान थंय, भिकाऱ्यां थंय, निर्गातिकां थंय, अनाथ भुरग्यां थंय, तिची सोंसणीकाय आनी तिची दयाळाय आमी पळयता. महात्मा गांधी थंय आसली ती सोंसणीकाय आनी दयाळाय. म्हाका न्हू ही सोंसणीकाय आनी दयाळाय देवाच्या भुरग्यांक थंय देवान पयलेंच घाल्या. कित्याक पयत पुस्तक तरी कितें म्हणटा, देवान म्हाका तुका रचता आसतना ताच्या सुरपायसो, ताच्या सारकेसो जावन रचला. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना हांव आनी तूं स्विकार करता की देवान म्हाका न्ही जावन सोंसणीक केला, देवान म्हाका दयाळ केला, जेन्ना ही सोंसणीक
काय आनी ही दयाळाय हांवें म्हज्या जिवितांत जियेजे म्हण हांव दृढ निर्धार करता आसतना म्हज्या भितर थावन म्हाका बरी भलायकी सुडका सोडवण विशेश भरपूर तरान मेळटा. पूण म्हाका न्हू आमी वाडटा आसतना आमच्या जिवितांत बरेपण आनी खोटेपण दोनीय आसता. देखून जेजू आमकां मातेवाच्या वांजेलांत 13व्या अध्यायान गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू चॅप्टर 13 गोवांची आनी नेराची एक वपार सांगता. तर आयच्या संवसारांत आमी पळयता खोटे मनीसय जायते आसात. बायलेक वीख दिवन लगाट काडलेले आसात. घोवाक गुड्यार तावन सकला लोटून घाल लगाट काडलेले आसतात. ह्या आपल्या भुरग्यांकच जिवेशी मारलेली आसतात. जायते घर बाबात केल्ले आसात आनी विविध तरान झुजां करून जायत्या तरांच्या मरणाक कारण जाल्लीं आसात. आतां ह्या दिसांनी इराणाचें झूज चलता. इराणाच्या झुजाच्या सुरवेर एका इस्कालाचेर बॉम्ब घाल लगभग 450 भुरगीं आसली. इस्काल देसवाड करतना लगभग 200 भुरगीं मरण पावल्या. आनी थंयसर रशिया आनी युक्रेना मदें झूज चलता आसतना कितलोसो जण रशियांत मरण पावला, कितलोसो जण युक्रेनांत मरण पावला आनी कितले जण आतंकवादी आसात. तर असल्या आतंकवादीतय आनी ह्या त्या क्रूर मनशांतय कितली खोटेपण नालिसाय खंयत तावन आयलें. गोवामध्ये नेर खंयत तावन आयली. हांव ल्हान आसतना म्हाका उगडास आसा. आमी गादे बेसाय करता आसतना आमी गादे बरे कन्न कोसून भातांचे झाडां ताका आमी नेज म्हणटा, नेज लायता. पूण नेज बरी कन्न आपली पाळां मातयेंत रोमोवन वाडोवंक सुरू जाता आसतना सांगात आस नेर ह्या नाल्योय थंयसर उदेता. भातामध्ये नाल्यो कोण येलो ओंपलो? आमी नेणा. गोव ओंपल्यार गोव किल्लो नेता आसतना नेरी थंयसर किल्लो जाता. नेर ह्या नाल्यो द वीड्स म्हणटा, वीड्साची ती बी कोणें घालें आनी भाता मदें आमी कांट्याची झाडकोड हांवें पळयता. ही खंय जावन आयली. सो मी जेजू मोगाचें न्हू आपल्या वपारीन बरें कन्न विभरशिता. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 25 मातेवाचो वांजेल 13वा अध्याय 25वी वळ. सकट न्हिदोन आसतना दुस्मान आयलो आनी गोवा मध्ये नेर ह्या नाल्यो ओंपून गेलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी जाणा मोगाचें दुस्मान कोण? आमचो दुस्मान सैतान, लुसिफेर खोटेपणाची सगत कितें करता? वायट सेकूण आमचें थंय किर्लाशें करता आनी वाडाशें करता. आनी हे वायट सेकूण हे वायट करण्यो आनी वायट चिंतनां भोगणां देंवसार सैतान दुस्मान आमचे थंय केदाळा ओंपता जेन्ना आमी न्हिदोन आसता आसतना. न्हिदोन आसता आसतना म्हळ्यार मोगाचें न्हू रातीक न्हिदच्या विशांत न्ही पळयत पुस्तक उलयता. आमच्या जिवितांत देवान दिल्ली जाणवाई आमी बगलेक दवरून हेड्डपणांत पिशापणांत आमी जियेत आसतना ताका म्हणटात आध्यात्मीक न्हीद. आमी आळशी जाल्ल्या वेळार आमी आळशी कशें जावचें? आध्यात्मीक तरान आमी जिवितांत शिस्त नासतना जियेल्ल्या वेळार, मौल्य नासतना जियेल्ल्या वेळार, जिवितांत एक उद्देश नासतना जियेल्ल्या वेळार, जिवितांत देवा थंय एक भावार्थ पातळी नासतना जियेल्ल्या वेळार ह्या आमचे मागणे तेर्स, आमचे नवेना, आमचे सदांचे मीस, ह्या आयताराचे मीस कुमसार जायनासतना, एक रेतेर करनासतना जियेल्ल्या वेळार, ह्या आमचे थंय तिरासाण नातल्या वेळार, शिकपान तिरासाण ह्या मागण्यान तिरासाण, पळयत पुस्तक वाचच्यान तिरासाण, ह्या बरे करण्यो समाज सेवा करच्यान तिरासाण नातल्या वेळार, ह्या आमचे थंय आमचे खालतेपण, सादेपण, विधेयपण आमी होगडायल्ल्या वेळार, ह्या कठीण परिश्रम आमी होगडायल्ल्या वेळार देंवसा सैतान आमचे थंय खोटेपणाचें भीं किर्लोन वाडाशें करता. द लेझी मॅन्स मायंड इज द वर्क प्लेस ऑफ द डेवल म्हणान तेणी वय एका आळश्याचें मन, काळीज आनी जिवीत देंवसाराचें एक कार्यागार कामाचो जागो जावन आसता. देखून मोगाचें न्हू देव म्हजे थंय तुजे थंय गोव आनी नेर बरें बी आनी वायट बी आसल्या वेळार देव मोगाचें न्हू ते नेर नाल्यो उमटून उडयना. कित्याक गोवाचें तें झाड आनी तशेंच तें नेराचें झाड एकच लेख दिसता. तूं नेर काडूंक येता आसतना गोवाचें झाड हुमटून काडूंक साध्य आसा. ह्या नेर काडटा आसतना नेराचीं पाळां गोवांच्या पाळां मदें शिरकल्लीं आसतना गोवाचें झाड हुमटून येवन तें मरोवंक साध्य आसा. देखून देव कितें करता? सोंसणीक आनी दयाळ देखून तो सोंसणीकाय दाखयता आनी दयाळाय दाखयता. पूण मोगाचें थोड्यांक तें तोपता. कित्याक ह्या संवसारांत खोट्या मनशांकय देवान जिवंत दवरलां. ते खोटे मनीस कित्याक आयच्या संवसारांत व्हडले व्हडले प्रेसिडेंट जाल्यात, प्रायम मिनिस्टर जाल्यात, चीफ मिनिस्टर जाल्यात, थोडे फावटी वडील जाल्यात, वय मानाचे व्यक्ती जाल्यात. ह्या तांकां मानाचो हुद्दो थोडे फावटी आमच्या फिरगचेन दिला, DSCCन दिला. ह्या थोडे फावटी
बरे रिलिजियस या धार्मीक मुखेली सयत कित्याक इतले खोटे जावन आसात, तांकां देवान कित्याक जिवंत दवरलां, कित्याक असलो एक बापूय वय खोटो जावन आसा, असली आवय खोटी जावन आसा म्हूण मोगाच्यान आमकां सवाल येवंक पुरो. पूण मोगाच्यान देवाचें उतर ह्या सवालांक बरी जबाब दिता. कितें जबाब? रोमाकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 2:4. रोमन्स चॅप्टर 2:4. देवाच्या आगणीत दयाळ्याची, बोगसण्याची आनी सोंसणीकायेची तूं बेफारवा करताय गी. देवाची दयाळाय तुवें पातक रडोन जिणी बदलूंच्या खातीर दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेणाय गी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परतून एक फावटी आमी सांगया गी. देवाच्या अगणीत दयाळायेची, बोगसण्याची आनी सोंसणीकायेची तूं बेफारवा करताय गी. देवाची दयाळाय तुवें पातक रडोन जिणी बदलूंच्या खातीर दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेणाय गी. म्हणजे मोगाचें न्हू, देव हर एकल्याक मोवाळाय दाखयता, बोगसणें दाखयता आनी सोंसणीकाय दाखयता. कित्याक हर एकल्यांनी पातक रडोन जिणी बदली जाय आनी देवा लागीं पाटी ये जाय म्हणून. तशें वेंचीक पूत उपरांत पाटी आयलो तशें पाटी येचें म्हणून. 100 बकरां पैकी एक बकरो सुकोवन गेलो उपरांत त्या बकऱ्यांनी पाटी ये जाय म्हणून. 10 नाणी आसल्या ती तांतली एक नाणी भायर पडलें जाल्यार भायर पडलेलें नाणी परतून ते मेळा जाय म्हणून मोगाचें न्हू देवाची मांडावळ जावन आसा. कित्याक अकरेक आमी जाणां कितें जाता म्हूण. मातेवाचो वांजेल अध्याय 13:30. मॅथ्यू चॅप्टर 13:30 म्हणटा, अकरेक नेर बरी कन्न आरायतले आनी पेंडयो बांदून ताका उज्यान घालून लासतले, पूण बरो गोव तुप्यांत घालतले. म्हणजे मोगाचें न्हू, खोटेपण आदारतले कोणूच सासणीक जिवीत जडचें नात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उडा सोरा. खोटे मनीस केदींच सासणीक जिवीत जडचें नात, पूण तेंच बरें मनशांक मोगाचें न्हू तांणी केल्ल्या हर एका बऱ्या करण्याचें प्रतिफळ सुखासना. देखून जेजू म्हणटा, एक कोप तुवें शेळे उदक सयत गरजेवंताक ताणेल्ल्याक दिल्यार सरकार तुका यथेश्ट विशेष प्रतिफळ आसतलो. मात न्ही, बरे मनीस मोगाचें न्हू सरकार आकाशा वयल्यान नेकेत्रां बरी परचळटले. ह्या संवसारांत खोटे मनीस परचळटात. वय स्वार्थी मनीस आनी भ्रश्टाचारी मनीस राजकीय क्षेत्रांत जावन विविध क्षेत्रांत मोगाचें न्हू ते परजळोवंक प्रयत्न करतात, पूण तांचो परजळ एक दीस नपयस जातलो आनी ते वय येंगळ्या बरें वय संपूर्ण तरान गोबर जावन वयतले. देखून हांवें आनी तुवें कितें करी जाय मोगाचें न्हू, त्या समी जेजू ती नेराची आनी गोवांची ओपार दिवन जाल्या उपरांत आनी 2 ओपारी बरे ओपारी दिता. एक ओपार जावन आसा सासवाच्या खाणाची ओपार. सासवाचें खण तुमी पळयलां गी, अदीक तें ल्हान. आनी समी जेजू म्हणटा, देवाचें राज सासवाच्या खाणा बरी म्हणयेत. जर तर तें मातयेंत पडलें आनी किरलालें आनी वाडलें, सर झाडां प्रास अदीक व्हड जातलें आनी तातूंत जायते बेळें जातलें, सांसव जातलें. सांगाताच आकाशा वयलीं सुकणीं येवन तातूंत गोंट्यार बांदतले आनी तांचेर बसोन विशव घेतले. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ताचो अर्थ कितें मोगाचें न्हू, ताचो अर्थ जावन आसा आमचे थंय सासवाच्या खाणा बरीं देवान दिल्ले बरेशे गूण आसात. देवान म्हाका तुका ताच्या सुरपायाचो सारक्याचो जावन रचला म्हणून तूं स्विकार करता आसतना, वय देवा थंय असलें पवित्रपण म्हजें थंय आसा, देवा थंय असली शांती म्हजे थंय तुजे थंय आसा, देवा थंय असली ती सोंसणीकाय म्हजे थंय तुजे थंय आसा, देवा थंय असली दयाळाय म्हजे थंय आसा तुजे थंय आसा. ती मोवाळाय, तो मोग, ती सेवा करचो मनोभाव, ते सादेपण, विधेयपण, खालतेपण, कठीण परिश्रम करचो, एक 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 कठीण परिश्रम करची ती उमेद, आनी समाज सेवा करची उमेद, हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरची उमेद, देवाचें उतर प्रगट करची उमेद, हर एकल्यान ती देवान घाल्या. तें एक सांचे सासवाच्या खाणा बरी मोगाचें न्हू, तें देव आपणें आमकां तेदना जळकता, तेदना आमचें अंतस्कन सांगता. पूण मोगाचें न्हू, जेन्ना तें देव आपणें ल्हानशा सासवाच्या खाणा बरी आसलें, आमी तसो बरो कन्न पस कन्न थंय वागयता. सासवाचें कण किरलेलें वाडलें म्हणचे त्या ताच्या भोंवतणी असलें तण या नाल्यो या नेर तशेंच दिसता. पूण आमी सासवाच्या खाणाक बरें कन्न सांबाळून उरलेले खाणटे झाडां, उरलेली नेर आनी कितें नाल्यो सगळे मोगाचें खाण ताचे बरो कन्न पोस केल्या तो बरें कन्न वाडटा आनी वाडटा आसतना सडटा आनी उपरांत जायतीं सांसवाचें बेणें त्या रुखार जाल्ल्या बरीं आमच्या जिवितांत चड आनी चड बरेंपण. मदर तेरेसा तसल्या जिवितांत मोगाचें कितलें बरेंपण, ह्या महात्मा गांधी तसल्या जिवितांत कितलें बरेंपण, सांत आंतोन या सांत लॉरेस, सांत फ्रांसीस सावेर या सांत फ्रांसीस आसिसी, सांत बोनावेंचर, डॉमिनीक सावियो या जुआंव पावल दुसरो,
ह्या आमचो सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडो ह्या येसुडीच्या मार्तीर सांता थंय मोगाच्यान केदें व्हरतें आध्यात्मीक बेळें जालें, वय सर्गींचें दैवीक देणें जालें, तुज्या म्हज्या जिवितांत दितसलें देणें जायचें म्हण देव आशेता. आनी सबार जाणांक आमी उपकारा पडाचें म्हणून सबार सुकणीं सावजां येवनय तांकां गोंट्यार बांदून तांचें घर करतात. तशें सबार जाणांच्या जिविताक आमी आदार जायचे म्हण देव आशेता. हालेलुया. आनी तिसरी ओपार जेजू सांगता थंयसर सर्गींचें राज्य एक खमीराक सरी करयत. खमीर म्हळ्यार पूग, इंग्लिशान आमी म्हणटा लेवन. ताका इस्ट इज ए टायप ऑफ लेवन. लेवन म्हळ्यार पीठ फुगोवचें एक वस्त. रांदतल्यांक बरें गत आसा, कुजनांत वापरतल्यांक बरें गत आसा, कोण उंडे करतात या दोज मेक ब्रेड ऑर केक सांगो गत आसा. खमीर म्हळ्यार घालें, इस्ट म्हळ्यार घालें. इल्लें इस्ट गंवाच्या पिठांत घाल्यार पुरो आनी दवरल्यार पुरो, बरें करून मोळना. सगळें पीठ बरें फुगता. इट गेट्स लेवंड. आनी तशेंच एका पिठांत घाल्यार तें बरें फुगता. आनी आमच्या तांदवाच्या पिठांत आमी गेलें जाल्यार उपरांत बरें पोळे करयत, बरीं सान्नां करयत, बरी इडल्यो करयत आनी बरें मांडास करयत, जायत्यो संगती करयत. म्हणजे सगळ्या पिठाचेर प्रभाव इल्लेशा खमीरांतावन पडटा. त्याच तरान म्हजें तें तुजें तें आसलें ल्हान बरेंपण आमी तें बरें करून आमी आमच्या जिवितांत जियेल्या तर आमचे बरे जिविताचे बरेशे गुण सगळ्या कुडीचेर आमचेर प्रभाव घालता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाचें न्हू एका रेतीरेक आयल्या कितलें बरेंपण जाता. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम पळयल्या उपरांत मोगाचें न्हू कितल्या जाणांनी म्हाका साक्ष दिल्या, फादर तुमचे दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम पळोवन आमी तुमच्या सांगाता मागल्या वेळार म्हज्या पुताक बरें काम मेळ्ळां. आनी एकलो म्हणटा फादर म्हज्या जाग्यार म्हाका प्रमोशन्स मेळटातलें, तुमच्या दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमा उपरांत म्हाका प्रमोशन मेळ्ळें. आनी एकलो इंजिनियर म्हणटा म्हाका सबार वर्सां हांव काम नातलें, म्हाका एक बरें काम मेळ्ळें. सैरीक नातलें आनी कितले जाणांनी म्हाका साक्ष दिल्या, म्हाका सैरीक जाली फादर. तुमी मागलें, तुमी ऑनलायन तुमी मागता आसतना हांवें तें म्हजेंच म्हणून आपणायलें. आय क्लेम्ड दॅट ब्लेसिंग दॅट समवन इज रिसीविंग ए गूड लायफ पार्टनर. आनी त्या तरणाटी चली आतां ताच्या जिवितांत बरो सोलो ताका मेळ्ळा. आनी अजाप कितें म्हळ्यार तो सोलोय दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम पळयता आनी हे दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम पळयता. दोगांय पळयता. दोगांय निक्की हांवें सांगता आसतना तुमकां जिविताचो सांगाती देव दिता म्हणटा आसतना तांणी तें आपणायलें. पळय मोगाचें न्हू देवान दिल्लो संदेश देवाच्या उतरां प्रकार येता आसतना तो आमी स्विकार करतना सांगतास आमच्या जिविताच्या गरजांनी देव पावता म्हणून तूं पात येतना तुज्या जिवितांत वर्ती अजापां वेचमितां काडटा. कित्याक रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 10 वळ 11 म्हणटा सर्वेस्पराचेर सत मानलेलो, समया जेजूचेर सत मानलेलो, पवित्र आत्म्याचेर सत मानलेलो, त्रिएक देवाचेर सत मानतलो, कोणूच लजेक पडसना बगार ताच्या जिवितांत महिमा तो अनुभव करतलो, वैभव तो अनुभव करतलो, आशिर्वादां वयर आशिर्वाद तो अनुभव करतलो. देखून म्हजें तें तुजें तें आसलें मोगाचें न्हू बरेंपण एका खमीरा बरी सगळ्या कुडीचेर प्रभाव घालीची. सवकास ल्हान ल्हान बरे सिगूण मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी वागय जाय. आनी तेन्ना देवच म्हज्या तुज्या काळजांत वस्ती करता. हांव तरी हांगासर जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या इगर्जेंत आसा, अंधेरी इश्ट, महाकाळिकेवस रोड, जेजूची भोव पवित्र काळीज, आमची इगर्जीची आल्तार भोव आपुर्बेची वैभवाची परजळाची. आनी थंयसर जेजूचे भोव पवित्र काळीज आमच्या मोगान जळटा तशें आमकां थंयसर बगता. हांव सबारपणी त्या आल्तारी मुखार बसून मागणें करता आसतना जेजूचें भोव पवित्र काळीज म्हज्या काळजाच्या मोगान जळटा. आनी तुमी जेजू म्हाका आपयता व्हडा मोगान म्हज्या सरशी येया, सर कश्ट जातालो न्हू, वजन वयतालो न्हू, हांव तुमकां विशेव दितालो म्हणल्यार बरी म्हाका बगता. आनी हांवें तें मागणें आमी केदाळे म्हणटा तेंच हांवें थंयसर सांगचें, जेजू भोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू भोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेन्ना जेजूच्या भोव पवित्र काळजान जेजून म्हाका आपणावलेलो तसलो आरावन धरलेलो, पटलोवन धरलेलो मोगाचें कितले बटी म्हाका अनुभव जाला म्हणून ना. रोमाकारां बरयलें पत्र 8 अध्याय 20 आनी 6 वळ सांगून मोगाचें हे प्रवचन हांव अखेर करता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 8 वळ 20 आनी 8. जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता तांकां ताच्या जिवितांत सगळ संगती तांच्या बऱ्याक पडा अशें करता. वय मोगाचें न्हू आमी देवाचीं जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत सोंसणीक जायचे आनी दयाळ जायचे. आमी सोंसणीक आनी दयाळ जावन जेजूच्या भोव पवित्र काळजांत आमी आसरो घेतिल्ल्या वेळार सोमी जेजू आमच्या काळजांत प्रवेश जाता. आमच्या काळजाचें दार उगड. जेजू हे म्हज्या काळजांत राव, म्हज्या काळजांत म्हणटा आसतना वय जेजू आमच्या काळजांत येता. मात न्ही आमच्या सगळ्या कुडीन माथ्या तावन पांयां पर्यंत बरी भलायकी आमकां फाव करता. मात न्ही सोमया जेजूच्या हाजीरपणाचो प्रभाव आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर, आमच्या समुदायाचेर, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या इश्टा मंत्रा मदें समेस्त थंय तो प्रभाव पावता.
आनी आमच्या जिवितांत उरती अजापां वेचमितां आनी देवाची आशिर्वाद आमी अनुभव करतले तर मोगाचें न्हू दोळे धांपून आमी मागणें करया मोगळा सर्गींचे बापा आमी तुका काळजांत अर्घ आनी होगलाप दिता देवया वाणी लायव्ह मागण्याचो वेळ तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर ह्या मागण्याच्या वेळार सगळ्या संवसारार विविध गांवांनी विविध देशांनी विविध परिस्थितींत आसल्या आम्हा समेस्तांक एक कुटुंब जावन जेजूच्या भोवपळीत काळजांत एकवटायल्या खातीर आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता बापा आज आमी जोडलेलो तो संदेश तूं सोंसणीक आनी तूं दयाळ तुज्या भुरग्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग तुजीं भुरगीं जावन तुवें आमकां आपणायलें तर आमी तुजें थंय सोंसणीक आनी दयाळ जायशें कर आमच्या जिवितांत नेर ह्या नालयो बरी वाडचे ते वायट सगूण वायट संवयो आमी आमचे तावन पयस करूं देंवसा सयतान आमच्या जिवितांत आमी न्हिदोन पडाशें कर आमचे थंय नेर आनी ह्या नालयो वाडाशें करता तर आमी नेर आनी नालयो वायट संवयो संपूर्ण तर आमचे तावन अलग कर सासवाच्या खाणा बरी आमचो भावार्थ आमची पातयेनी आमचो विस्वास आनी तुवें आमकां दिल्लें तुजी सुरपाय तुजे सारकें आमी वागयशें आनी तुज्या सर्गीच्या राज्यांत वर्तें बेळें लोवाशें कर आमचो जिविताचो प्रभाव आमच्या भोंवतणी असल्या हेरां समेस्तांचेर आमी फांकोवंक आमकां फोव कर हेरांचे वायट प्रभाव आमचेर पडनाशें मगर आमचे थंय आसो तुवें दिल्लो तो पवित्र आत्म्याचो प्रभाव हेरांचेर घालूंक आमकां हर एकल्यांक फोव कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन भोव मोगाचें न्हू दिव्या वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत सुरवेतान अखेर पर्यंत तुमी रावल्यार खंडीत जावन देवान तुमकां एक विशेश आपोवणें दिला म्हण अर्थ देवाची तुमी भुरगीं म्हणून अर्थ तुमच्या जिवितांत कसलोय तुमचो बेस जावन दी त्या बेसांत सर्वेस्पर देव भरपूर आशिर्वाद घालतलो निराश जायनाकात देदेस्पर जायनाकात तुमी जेजू तुमच्या सांगाता आसतना तुमी भियोवची गरज ना वेळार तुमची पिडा गूण करतलो वेळार तुमच्या तत्वार पयस करतलो वेळार जें कितें तुमी मागलां तें सगळें तुमकां दितलो देव तुमच्या सगळ्या गरजांनी तुमकां पावनी म्हणून तुमच्या खातीर हांव मागतां परतून मेळटा पर्यंत समयाची कृपा तुमचे सवें आसो दिव्यवाणी